विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। वास्कोत वेस्टर्न इंडियाचे जे ड्राय डॉक आसा ताची बेकायदेशीरपणान कातरणी चल्ल्या। कसलेच पोल्युशन क्लियरन्स घेनासतना एमपीटीन हे कटिंग सुरू केलां। हाका लागून दर्यांत प्रदूषण जावं येता असो आरोप थळावे करतात। आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक। म्हाकाय न्यूज मेळ्ळा की हेजी रिसी क्लियरन्स मेळोंक ना म्हणून। पोल्युशन बोर्ड हेजेर कितें एक्शन घेता तें म्हाकाय पळोवपाक जाय। ताका स्पेशली हांव आतां हिंगासर पळोवपाक गेल्लो कितें चल्लां कटिंग। पोल्युशन बोर्डान जेन्ना लास्ट टायम इन्स्पेक्शन केलें हो डॉग फूल रेडी आसलो, वयर आसलो। आतां तुमी पळयता जाल्यार हो डॉग जो आहा न्हू हाफ म्हणल्यार हेजें मिनींग कितें आहा, ऑलरेडी कटिंग हेजें चालू जालें आनी अर्दो कट जावन गेला। विथआउट एनवायरमेंटल क्लियरन्स मेळचें नासतना हेंच्यांनी हे कट कसो केलो हो व्हडलो प्रश्न। हो क्वेश्चन म्हाजो आमच्या पब्लिका थ्रू पोल्युशन बोर्डाक आसा। वेस्टर्न इंडिया जे ड्राय डॉग जे आसा आयज एमपीटी कातरूंक सोदता। हे जे ड्राय डॉग कितली वर्सां एमपीटीन हात लावूं ना, पूण वेस्टर्न इंडियाचे आयज लीज पिरियड काबार जाला आनी एमपीटी हे प्रायवेट प्लेयरांक दिवंक सोदता म्हणून आयज हे गडबडीन व्हायलेटींग द लॉज हे कातरूंक सोदता। हे ड्राय डॉग पयले पावसा दिसांनी कातरूंक मानना, कित्याक जे आयज 2 म्हयन्याचो फिशींग बॅन आसा आनी हे जे कातोता तेन्ना सगळे ते पोल्युशन जातले आनी नुस्त्याचो पिड्यार जातलो। पूण हे आयज क्लासीक एग्जाम्पल जे आसा, एमपीटी जे आसा आयज स्टेट कायदो पाळना, दे आर बीन कॉन्स्टंट वायलेटर आनी अशेंच करून आयज ते ड्राय डॉग पावसा दिसांनी कातोता फकत हे दुसरे लीज होल्डरांक दिवपाक। म्हूण ह्या आमी सरकाराक मागता की ताबडतोब पोल्युशन बोर्ड आनी CRZ जे आसा ताबडतोब तेंचेर एक्शन घेवचें आनी हे जे ड्राय डॉग पळय कातोरता ते सद्याक होल्डर दवरचे आनी वेन दे गेट द रिक्वायर्ड परमिशन तेन्ना फिशींग पिरियड काबार जातकूच काम स्टार्ट जातलें। हो जो वेस्टर्न इंडियाचो ड्राय डॉग आहा तेका आमी गोवा पोल्युशन बोर्ड, डिजास्टर मॅनेजमेंट आनी इवन पुलिसाक कंप्लेंट केल्ली आहा की हो इल्लिगली ड्राय डॉग कटिंग चालू आसा। हेंच्या कडेन कसलीच EC परमिशन ना आनी हो जो ड्राय डॉग आहा हेका खंय तरी टो करून आनी खंयच्या तरी ड्राय डॉगार व्हरून कट करपा जाय। एमपीटी कडेन असली कटिंग फॅसिलिटीज ना। आनी थर्ड थिंग म्हणल्यार हो ब्रिडींग सिजन चालू आहा नुस्त्यांचो आनी ब्रिडींग सिजन चालू आसतना देखून हांगासर जे कटिंग चल्ला इट वील हार्म आवर एनवायरमेंट आनी द मरीन इकोसिस्टम इन अ व्हेरी लार्ज एक्सटेंट।